पावलुचें रोमकारांक पोत्र. देव की आमकां पवित्र कोत्ता. इस्रायलाचो गैरसमज. चॅप्टर 10. भावां भयणीनो, तांकां तारण मेळ्ळें. तांकां तारण मेळूं म्हूण म्हज्या काळजांत हांव ओतरेकतां आनी देवा लागीं मागतां. देवा सोरी तांकां खोतीत उर्बा आसा म्हूण हांवूच गवाय दितां. पूण ती गैरसमजाचेर धरलेली आसा. कित्याक म्हणल्यार देवाचें दयाळायेचें नितिवंतपण वळखोन आसतना आपणाचेंच दुसरें एक प्रमाणीकपण उबें करूंक सोदतात आनी देवाचें दयाळायेचें नितिवंतपण तांणी खालतीकायेन मानून घेवंक ना. पूण क्रिस्तान समूर्त संपादनेक पावयली आनी आतां देवाचें दयाळायेचें नितिवंतपण भावार्थ दोत्तोल्या सोमेस्तांक मेळटा. मोइजेसाची गोवायकी. समूर्ती थावन येता त्या प्रमाणीकपणा विशीं मोइजेसान अशें बरयलां. समूत पाळटात तीं तिचे वरवीं जिवीत झडटलीं. पूण भावार्था थावन उपजोन मनशांक देवाक मानवलोलीं कोत्ता त्या देण्या विशीं तो अशें सांगता. तुज्याच मनांत अशें म्हणूं नाका, कोण म्हूण वयर सर्गार चडून वेतलो? म्हणजे क्रिस्ताक सोकला देंवून हाडूंक? वो कोण म्हूण सोकला पाताळांत देंवून वेतलो? म्हणजे क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठोवंक? तर पवित्र पुस्तक म्हणटा, उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. हें उतर तुका देवाचेर भावार्थ धरूंक आपयता तें उतर. आनी तोच भावार्थ आमी परगट्टांव. खरेंच, जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेयशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण काळजांत थावन भावार्थ धरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजांत थावन भावार्थ धरून आमी देवाक मानवलोलीं जाता. तोंडान वळखून घेवन आमकां तारण मेळटा. कित्याक ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडचीं नात. अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक मनशां मदें कसलीच अंतर आनीक ना. कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. इस्रायल पर्जेक नीब ना. म्हणटच ताचेर भावार्थ दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतलीं कशीं? आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार भावार्थ दवरतलीं कशीं? संदेश परगटपी नासतना आयकतलीं कशीं? आनी तांकां दादल्या शिवाय परगट करतलीं कशीं? तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. शुभ खबर परगटतात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण शुभ खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें मानून घेतलां? म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो संदेश तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा virêt poddla karonn. Xekan'xek prithumecher तांचो tallo gazlo. sonvsarachea ximam porian तांचो संदेश पावलो. आनीक एक विचारतां, इस्रायलाचे परजेक ह्या संदेशाचो ओत मेळ्ळो ना बी? खुद मोइजेस आपुणूच पयलो जबाब दिता. राष्ट्र लेगून न्हय तसल्या लोकांची तुमकां नाटकाय येयशी कोत्तलो. एका मुख्या राष्ट्राचेर तुमचो राग पेटोसो कोत्तलो. आनी इजायास अशें पorian म्हणूंक फाटीं सरना. म्हाका सोडिनासलीं तांकां हांव मेळ्ळों आनी म्हाका विचारिनासलीं तांकां हांवें म्हजें दर्शन दिलें. आनी इस्रायल परजे विशीं तो म्हणटा, म्हजेर भावार्थ धरिना पूण परतेंच म्हजेर कळपता तसल्या लोकांक दीसभर हांव म्हजे हात विस्तारीत आसां.
देवाचें उतर हें.